Holy Spirit, gentle breath of my God, come and touch me, heal me, fill me with light. Holy Spirit, you are soul of my soul, come and touch me, heal me, set me full. Lord, I'm needed in this darkened world that is groping and going astray. Let me shine bright, be your light to show, yes, show the way. Holy Spirit, gentle breath of my God, come and touch me, heal me, fill me with light. Holy Spirit, you are soul of my soul, come and touch me, heal me, set me full. Lord, I'm needed in a hurting world that is breathing in suffering and pain. Help me spread joy, bring your healing, yet once, yes, once again. Holy Spirit, gentle breath of my God, come and touch me, heal me, fill me with light. Holy Spirit, you are soul of my soul, come and touch me, heal me, set me full. Lord, I'm needed in a troubled world that's confused and torn by strife. Help me bring peace, so in your kingdom, baby, have, yes, have new life. Holy Spirit, gentle breath of my God, come and touch me, heal me, fill me with light. Holy Spirit, you are soul of my
오름박타운 뚜예타 예타이 우똥치와 대량 예타이 불경 투샤 बेटू के थाय दर्शन तुझे देवू के था तू ये थाय तू सदा से थाय ये थाय तू ये थाय sodan yetai Ovit sopdan tu yetai Sanskarani vingu yetai Kudi roktan posu yetai Nirontori Ravum yetai, tu yetai, tu sodan yetai, yetai, tu yetai, tu sodan yetai, yetai. Arvya rupan tu udun yetai Satkon deni vatit yetai Ek surang sangatu yetai Konto lolyang buzung yetai Tu sodan yetai, tu yetai, tu sodan yetai, tu sodan yetai, tu sodan yetai. देवा म्हज्या तूं सदांच येताय म्हजे पासत आमचे पासत सगळ्या वेळार तूं हाजीर आसाय ही घडये दुनिया ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता हो वेळ तुजे बराबर सारूंक तुजी घोटाय घेवंक तुजे सांगाता चतूर रावंक तुजे सारकेलीं खालतीं सादीं जावंक ह्या वेळार आमी हाजीर जाल्या ह्या वेळाचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजें दर्शन आमकां दी सोम्या तुज्या दर्शनान आमकां शांत कर सगली महिमा सगली स्तुती सगलो दिनवास तुकाच एकाच देवाक फावो उंड्या रुपान आमचे मदें हाजीर जाल्ल्या खऱ्या जिव्या देवा तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार आमी करता ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुजेर नदर घालून तुजें आसणें खरेपणी ह्या जाग्यार आसा म्हूण सत मानता खंयसरूय आमी आसूं ह्या वेळार ह्याच विस्वासान ह्याच भावार्थान आमकांच तुज्या हातान घालून आमची मान बागावन तुका आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता
नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता सोरपा परी चतुर पूण पारव्या परी सादे जायात. Be shrewd as serpent and as simple as doves. दुनिया तुज्या पांयाशी ह्या वेळार आमी आयल्या तेन्ना आमची सगली हुशारकाय, आमची सगली खालतीकाय, आमची जाणवाय, जें कितें आमी जाणाव आनी आमी जाणाव म्हूण समजताव तें सगलें तुज्या पांयाशी आमी हाडटाव. दुनिया तुज्या पांयाशी आमी दवरता. माहिती घेवंक, जाणवाय घेवंक, शिकप घेवंक, आमकां आदार दितल्यांक तुज्या पांयाशी दुनिया आमी दवरता. आमकां वाट दाखयतल्यांक, आमकां सादूर करतल्यांक, आमी चुकता तेन्ना आमकां निटायेर हाडटल्यांक दुनिया तुज्या पांयाशी दवरता. वेगवेगळ्यो घडयो आमच्या जिविताच्यो जेन्ना आमी आमकांच सांडून पडल्या, निराशी जाता, हे सगल्यो घडयो तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन सगळीं आमी आमची नदर भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर दवरून आमची सगळी मागणी, आमचे सगळे दिनवास, आमची भिरांत, आमचे हुस्के, आमची चिंतना आनी आमचे आवंडे ताच्या पांयाशी ओगेपणान ह्या वेळार दवरुया. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको पास. ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, मन का ये दीपक बुझने लगा है. इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, मन का ये दीपक बुझने लगा है. हे मुक्तिदाता दे सहारा, हे मुक्तिदाता
दे तू ही सहारा, हमने रखी तुझ पे चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे सोरपा भाशेन चतूर, पारव्या भाशेन सादे, चतुराय आनी सादेपण दोनूय सांगाता धरूंक जेजू आज तूं आमकां उलो मारता. संवसारांत आमी नदर मारता, आमी ह्या संवसारांत जियेता. तुवें दिल्ल्या तत्वांनी आमी जिवंक आशेता. आमी तुजे सोशी हे वेळार आयल्या. आमी म्हणटा तुज्या पांयाशी आमकां दवर सोमया, कित्याक ह्या संवसारांत आमी कितलेंय बरें केलें, व्यर्थ ही व्यर्थ, कितलेंय बरें केलें आमकां कोण शाबासकी दिवचो ना. तरी पूण पोलकी बोडाय, नाकासलेलें व्हडपण, मनशान दिल्लो मान, मनशान आमकां केल्लो सुनिमान, हें सगलें विसरूंक तूं आमकां आपयताय. काय बरें तूं सांगताय. सोरपा भाशेन तुमी चतूर रावत, कित्याक लांगड्या मदें हांव तुमकां धाडटा, ते गिरासूंक तुमकां रावतात. They just want to grasp you, they want to finish off with you, they want to annihilate your ideas. म्हणटकूच तुमी सादे, तुमकां खबर ना भितरल्यान कसले तांणी आक्रमण कशें करतले, ही सगळी रणनिती ते तयार करून आसात. तुमी म्हजे शीस म्हूण ते जाणात. चतूर रावात. जेन्ना तुमी उलयतात, वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना, अशें तुमचो जबाब जावं दी. तुमी कितें उलयतलेत, कितें सांगतलेत, कितें करतलेत हाची धास्ती घालिनाकात. म्हजो शारोती पवित्र आत्मो तुमकां कुरपेन भरतलो. तुमी हुस्क्यान जियेतात, केन्ना जातलो हो वावर, केन्ना जातलें म्हजें काम, केन्ना आमकां बरेंपण येतलें, केन्ना आमच्या जिवितांत शांती येतली. साद्या काळजान, साद्या उतरांनी म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान करतलो. सादे तुमच्या जिवितांत तुमी जायात. देवचार आमकां गोरविश्ट जिवी जिवंक आपयता, ताळणेंत आमकां घालता. हांव उमके कुळयेचो, हांव उमक्या घोराणाचो, हांव उमक्या मान आनी भोवमान आसलोलो, हांव उमकी जुट्टी चलयतलो. ह्या वाठारांत हांव एक नांव वस्ती मनीस. संवसाराचो मान, पदवी, संवसारान दिल्ल्यो जुटयो म्हजें गर्व ओदीक फुलयता.
तरी पूण तूं म्हणटा लांगड्या मुखार आनी लांगड्या मोदें तुमी सादे जायात. कितें करचें आसा तें करूंक पवित्र आत्म्याची शक्ती घेयात. जेजू तुका दिनवास, कित्याक तुज्या पांयाशी आमी येता तेन्ना ही खालतीकायच्यो वस्तू तूं आमकां शिकयता. जेजू तुका आमचे आर्गां आमकां फावो न्हय आसतना तूं आमकां जुट्टी दिताय. कितें केलां म्हूण आमी पुरते न्हय, आमी व्हड जाणार न्हय, आमी व्हड इकमतीचे न्हय, तरी पूण सायबा तूं आमकां इकमत दिताय, आमकां जाणवायेन बोधताय. आमकां सायबा कितें उलोवचें त्या वेळार तुज्या बोडान तूं भरताय. आमी जेन्ना कसल्याय संकोश्टांक सांपवता आमचे जिवितान खूब खूब आमकां येता, भितरल्यान भिरांत दिसता. कितें करचें, खंय धांवचें, कोणाक सांगचें, कोणाक वेंग मारची, कोणाक आपोवचें अशें आमकां दिसता. पूण आदार खंयच्यान ना खंयच्यान येता, कोण ना कोण तरी पावता. हो तुजो आलाशिरो आमकां. आमी जेन्ना चिंतूंक बसता कितें जातलें आमच्या ह्या गोंयच्या वाठाराचें, गोंयच्या आमच्या हे धाकटुल्या माणकुल्या गोंयाचें, दुर्दैवेन आमकां तुवें फुडारी दिल्यात ते आपल्या वाद्याचे. तांचे सोकला हेर सहकारी आसा तेय सायबा तांचे भिरांत आसा. आमकां ट्रान्सफर करतले, आमके उमके सुवातेर घालतले, नाका आसलेली पिडापीड आमकां दितले. हें करूंक फुडें ते सरोनात. सारकें आसा म्हूण ते जाणात, तरी पूण वायटाक ते सांगात दितात. वायट करूंक आनी वायट मांडण्यो हाडूंक, वायट येवजण्यो सरकाराचे फुडें व्हरूंक ते सायबे तांचो फुडाकार ते करतात. लांगड्या मदें तुमी चतूर रावात अशें तूं सांगता. खालती जावंक सोंपें, पूण फायदो काडटले जायते, खाला उडयतले जायते, निसोंटोन करतले जायते सायबा. खंय वेचें, कोणाक सांगचें, कोण आयकोना. निराशी आमी जाल्या, बेऱ्यार कान घातल्यात. सगल्यो संस्था बिगडत वेतात. सगल्यो संस्था सायबा ताणें आपल्याच्या मुठ्ठीन दवरल्यात. मनां उजवाडाय. जे कोण जबाबदारेचे आसात तांची मनां उजवाडाय, तांची अंतोस करना सायबा जागोय. हे अत्याचार, ही जुलूमशाही सायबा तूं नपय कर. नाका आसलेलें वायट आमचेर येयत आसा, पिडापीड आमी भोगीत आसा, महामारी आमी अणभवत आसा, मारगाय आमचे कुटुंब सारकें मोडोन गेला. कितले आमच्या कुटुंबान नोकऱ्यो नात सायबा. कितें करचें, कोणाच्या दारार मारचें, कोणाक लागीं भीक मागचें, कोणा लागीं विचारचें. सायबा पाव तूं आमकां, दी आमकां तुजो आलाशिरो. आमच्या संकुश्टांक सायबा तुजो हात लाय. आमकां सायबा मोवाड काळजाचें कर. तुजेशी येवंक, तुजो आसरो सोदूंक, तुजो आनी तुजेरूच बरोसो आमी धरूंक, तुजेर पातयेवंक आमकां शिकय. जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, थक रहे हैं संभलना कठिन है. जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है. हे मुक्त
मुक्तिदाता ए पाप हड़कड़ाता हे मुक्तिदाता हे पाप हड़कड़ाता, दे दे इन हाथों में हाथ, चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चतुर राव, सादूर जाव, सोरपा परी चतुर, तोरी पारव्या परी सादी. A simple yet beautiful advice. सोरपा परी चतुर, पारव्या परी सादी. आनी आयच्या समाजान हे आमकां ओदीक चड लागता. चतुर ना जाल्यार तूं फटवतलो, लोक तुका नागयतले. पूण चतुर आसतना सादूर जावपाक कितलें अवघड काय. एक चतुर मनशाक जाका जाणवाय आसा, गिन्यान आसा, ताका सदांच एक रेप्युटेशन, एक रिस्पेक्ट जाय. मान आनी रेस्पेद आमी सोदता. ह्या वाडट्या संवसारांत सादी मनशां कशी जिवंक आमकां भोव अवघड. पूण जितली आमी सादी रावता तितली ओदीक शांती आमच्या जिवाक मेवता हें आमी विसरता. सादी रावली आनी चतुर रावंक ना जाल्यार फटवतली. देखून आयज जेजू आमकां सांगता, चतुर राव, सादूर राव. आनी अशें करतना म्हजे पासत तुमकां दुसरी दुमाडो दितली. पूण भियेनाका, कित्याक थंय तूं उलोवपाना, पूण पवित्र आत्मो तुजे उद्देशी उलयतलो. आयज गोंयांत जायते भाशेचे प्रस्न उपजलोले आसात आनी आमची जायतीं भाव भयणां चतुर आसात. पूण भियेता फाल्यां आमकां कोणूय वायट करीत म्हण. एक एक गोडेक आमची तोंडांतलीं उतरां सुटना भिरांतेन. पूण जरी तर आमी मागणें केलें जाल्यार जेजू आमकां पवित्र आत्म्याची गोठाय दितलो.
आनी पवित्र आत्म्याचे उद्देशी आमी उलयतल्यो. चतूर आनी सादेपणान जियेवंक मोगाले जेजू आयज तुजे पांयासोशी आसतना हेंच हांव मागतां. एक ल्हानवीक मनीस कसो गोंयचे पासत गोंयान कितें घडटा ते खातीर हांव चतूर रावंक आनी सदांच सादेपणान म्हजें जिवीत जियेवंक तुजो आदार म्हाका दी. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दर्यारोडे आलता दोलता तशें संवसार म्हाका दोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. It is not easy to be a Catholic, and at times it can seem, it feels like that there are serpents all around us trying to prevent us from living the gospel message. But this isn't something new. Jesus sent his disciples with full knowledge that they were going to be surrounded by the attacks of the evil one. A Dutch Catholic priest, Henry Nouwen, understood this reality, and he struggled to remain faithful because he was facing problems with depression. But he wrote a prayer that can help us as we strive, as we do our best to follow God's will in a world that doesn't accept the Christian message. When the world is full of serpents, let us pray this prayer to be a dove. Dear Lord, you have sent me into this world to preach your word. So often the problems of the world seem so complex and complicated that your word strikes me as so simple. Many times I feel ashamed, I feel embarrassed in the company of people who are dealing with the world's social and economic problems. But you, O Lord, said, "Be clever as serpents
and innocent as doves. Lord, help me to keep innocence and simplicity in spite of living in this complex world. I realize that I have to be informed, that I have to study the many aspects of the problems facing the world, and that I have to try to understand as well as possible the dynamics of our modern society. But what really counts is that all this information, knowledge, and insight allows me to speak more clearly your truthful word, O Lord. Lord, do not allow evil powers to tempt us with the complexities of the world's problems, but give me strength to think clearly, to speak freely, and act boldly in your service. O Lord, give me the courage to show the dove in a world so full of serpents. Amen. Jedna kostot mochileta, tedna mocha adarakpau, kon mochi lordai manta, ani mochi shoti devta. शिडूक रावंक, सादूर जावंक, तुजें उतर दुनिया आमकां उजवाड. तुज्या उतरान चलतल्यांक कोण हारोवंक शकना. तुजें उतर आयकून ताचे प्रमाणें चलतल्यांक कोणूच घुसपागोंदळाक सांपडावंक शकना. तुज्या उतरान चलतल्यांक कोणूच कितें वायट करूंक शकना. तुजें उतर दुनिया ह्या वेळार आमच्या कानार सादय. आमची काळजां मनां ह्या वेळार उक्तीं करुया. जेजू, आमचे लागीं उलय. तुजें उतर आमकां लाभय. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलें जेजूची बरी खबर. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आयकात, लाणग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर, तरी पारव्यां परी सादे जायात. मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्मसभेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां झेरबोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशायां सरशीं तांच्या आनी अन बावार्थ्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो.
पुद्दुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. एका नोंगरान तुमकां दुमाळो दीत जाल्यार दुसऱ्या नोंगरान पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायेलाची नोंगरां तुमी भोंवून सोंपोवचे ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सोरपां परी चतूर, पारव्यां बरी सादे, लांडग्या मदें मेंढरां कशीं तुमकां धाडटा. जेजू ह्या वेळार सगल्यांक जांकां तुवें पाठयल्यात तांकां तुज्या पांयाशी आमी हाडूंक सोदता. तुवें पाठयल्यात तुजें मिसांव दिवन. भोव करून जें कितें सारकें ना तें जाग्यार घालूंक. स्वता वाटेन जे कोण चलूंक सोदतात तांकां जायते तरेचो दुमाळो आसतलो आदी फुडेंच जेजू तुवें सांगून दवरला. स्वता पासत जे कोण झुजूंक सोदतात तांकां आपलींच मनशां जायते पावटी विकून दितलीं, तांचेर घराणी घालतलीं, सांपडावन दितलीं. जे कोण बरें करूंक सोदतात तांकां दुमाळो आसतलोच जेजू तुवें सांगला. आनी असल्या वेळार जो कोण ह्या दुमाळ्यांतल्यान वेता ताचे बराबर तूं आसतलोय, ताचे बराबर देव आसतलो. ह्या दिसांनी वेगवेगळी परिस्थिती आमकां आमच्या गोंयांत दिसती पडटा. जें कितें चुकीचें आसा तें जाग्यार घालूंक जायतें आसा. वायटाची पदवी आपलें सादोवंक, आपलो जागो घोट करूंक वेगवेगळे उपाय वापरता. जेजू आमकां तूं दाखोवन दिताय दिसाच्या दिसाक खंय आसा आमी, खंय वेता आमी आनी कितें करता आमी. बरेपणाचें झूज चलता आसतना जायते पावटी थोडे जाण बोली पडटात. कोण पडटा बोली? पयशांक, दुडवांक. कोण बोली पडटा? पोजिसांवांक. कोण बोली पडटा? भिरांतीक. वो कोण बोली पडटा वेगवेगळ्यो सवलती हाचें आश्वासनांक. थीर ना, अथीर जालां जिवीत. पडटा थंयसर ओडटा असलें जिवीत जालां, थिराय ना. जें कितें घडटा तें पळोवन निराशी जाल्यार निराशीपणान थिराय चुकल्या. शेवट पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो.
जेसू, ह्या ओतीर संवसारान आमचें जण एकल्याचें जिवीत तुज्या हातान आमी जरी तर घालता जाल्यार ताका थिराय मेळटली हो विस्वास आमी दवरता जेसू. हे ओतीर जिवीत चलता आसतना जायत्यो आडकोडी आसात. ह्यो आडकोडी आमकां समजना तसल्यो, ह्यो आडकोडी आमकां दिसना तसल्यो, ह्यो आडकोडी जायते पावटी आमी जाणात पूण आमी मानून घेवंक ना तसल्यो. ह्यो आडकोडी कसल्योय जावं जेसू, सगल्यांचेर तुका पदवी आसा. ह्या सगल्या आडकोड्यांचेर जेसू तुका पदवी आसा. तुझे मिसांव फुडें व्हरूंक जेजू तूं विचून काड. तुका जे कोण जाय तांकां तूं विचून काड आनी तुजें झूज तूं मुखार व्हर, कित्याक तूं तुजे परजेचो मोग करताय. ह्या संवसारान खंयचोय धर्म आमी जीव, तुजो पाटलाव करूंक तयार आसलेल्यान तूं केन्नाच सांगचो नाय. हो विस्वास जेजू आमकां आसा. वायटाची पदवी वेगवेगळे तरेन वावुरता, जावं दुस्पोट घालून, फुटी घालून, नांव पिड्ड्यार करून, वायटाची पदवी भिरांतूय घालता. तुजे वाटेन कोणूच ना, तूं सांडलोय, जंय दिवून जावंक जाय जाल्यार वायटाचो सांगात घे, असली भाशा उलयता. शेवटपर्यंत थिराय सांबाळीत तो थारोण जोडटलो. शेवटपर्यंत थिराय सांबाळीत तो जैतिवंत जातलो. जेजू आमकां जैतिवंत जावंक जाय. हो करून आमच्या झुजान आमची भूंय सांबाळूंक, आमचें राज्य सांबाळूंक, आमचे परशेक सांबाळूंक, आमचें पर्यावरण सांबाळूंक जेजू आमकां जैतिवंत जावंक जाय. जैता विरेत आनी कितेंच आमी मानून घेवंक तयार ना जेजू. जैता बगर दुसरें आमकां कितेंच नाका. ह्या झुजान जेजू, कित्याक हें झूज तुजें. ह्या झुजान जैत कशे भाशेन मेळोवचें तें काम तुजें जेजू, आमचें न्हय. ह्या वेळार सगल्यांक जी तुजी हातयारां जावंक तयार आसात जेजू, तांकां तुज्या पांयाशी हाडटा. सगलीं तुजी भुरगीं जेजू, जे तुजे मिसांव फुडें व्हरूंक तयार आसात, तांकां तुज्या पांयाशी हाडटा. तुजे कुरपेन, तुज्या आत्म्यान आमकां भर जेजू. तुका जाय तांकां विचून काड. जे कोण चुकल्यात, जे कोण भियेल्यात तांकां मजबूत कर. जे कोण वाट चुकल्यात तांकां नव्यान तुज्या मार्गार हाड. जे कोण बळी पडलेले आसात, जे कोणाची मनां निबोर जाल्यान, जी काळजां रागान भरल्यान, दुखवल्यान, ती दुनिया तूं पेकय. तुजो पवित्र आत्मो आमचेर धाड दुनिया. माग आनी तूं घेतलोय. म्हज्या बापा लागीं पवित्र आत्मो माग तो तुका दितलो. शारुती तुका पाठयतलो. जेजू तुजी भासावणी आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याक उक्ती करता. ह्या वेळार जेजू बरेपणाचे सगळे हातयारां
तुझे झुजारी तांकां मजबूत कर म्हूण हांव मागतां. पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां सगल्यांक दी. जे कोण चुकी करतात, वायट करतात, तांकां आपलें मन बदलूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. जे कोण बरें करतात आनी बरें करूंक सोदतात, तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान मजबूत कर, तांकां थीर कर म्हूण आमी मागता. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Purify my heart, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. सादे आमी जावंक the Holy Spirit gives us enough of strength. The Holy Spirit day in and day out works with us. It is through His grace that He moves with us. Jesus said, "My grace is sufficient for you," for Saint Paul. And with that grace, Saint Paul was able to do wonders in his life. It was the Holy Spirit that moved him. आमी जिवितान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरूंक प्रयत्न करूया. दिसा दिसपटी हो पवित्र आत्मो आमचो शारोती आमकां शक्तीन भरता, आमचें सादेपण वाडयता, आमच्या जिवितान खुशालकाय हाडटा, आमच्या जिवितान स्फूर्ती दिता, आमच्या जिवितान झुजूंक आमकां शक्ती दिता, आमच्या जिवितान फुडाकार करूंक आमकां बळ दिता, आमच्या जिवितान वायट आसा तें नश्ट करूंक आमकां तो पावता, आमच्या जिवितान सगळे अत्याचार पयस सोडूंक आमकां तो पवित्र आत्मो कृपेन भरता. हे पवित्र आत्म्या आमकां तुजे कृपेन भर. आमकां सायबा सगल्यांक तुज्या बळान भर सायबा. आमचे वेले सगळी वायट, आमचे वेले येतेले सगळे नोश, आमचे वेले येतेली पिडापीड, आमचे वेले येतेले सायबा सगळे आक्रमण तूं सायबा तुजेच कृपेन आमकां भर आनी सगळे पयस करूंक आमकां सायबा तुज्या बळान भर. पाव आमकां पवित्र आत्म्या तुजे कृपेन आमकां भर सायबा. Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. तुझ्या
उज्यान आमकां भर सायबा ओदीक आनी ओदीक तुज्या कृपेन आमकां भर Let your fire fall on us, O Holy Spirit. Fill us with that vigor. Fill us with that spirit so that we may move forward. Fill us with that gift so that we may fight against all the atrocities that are going on. That we may fight all those who are trying to gut down all those who are trying to do corruption, that we may be able to fight and preserve this nature, that we may be able to fight for our motherland Goa, that we may be able to raise our voice, that we may say that you are the one who is supposed to rule over us. Give us your spirit, O Lord. Give us your strength. Fire fall. Let your 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 fire fall. थोडो वेळ उगी रावया शांत रावून जेजूक पळोवया जेजू आमकां पळयता कितें तरी तो आमकां सांगता हांव तुमच्या सांगाता आसां संवसार सोरो पर्यंत कसली आडकोड आयल्यार पर्यंत खुशाल जायात तुमची दुमाडो येता तेन्ना उदीक आनी उदीक खालती तुमकां करूंक हे खुश्ट तुमचेर येतले म्हणटा जेजूक आमी पळोवया जेजूच्या आत्म्यान आमकां घोटाय मेळटा जेजूच्या आत्म्यान आमकां पेकोवणी मेळटा जेजूच्या आत्म्यान आमकां शांतताय मेळटा जेजूच्या आत्म्यान आमकां विश्वास आनी आश्वासन मेळटा तुजी मागणी जेजू मुखार दवर तूं कोणा पासत मागूंक सोदता ह्या वेळार भोव करून जी कोण पिडेंत आसात कोविडाचे पिडेक सांपडलेली आसात सेकंड वेव थर्ड वेव येत म्हूण भिरांत लागलेली आसा आजून पासून लोक इन्फेक्टेड जाता तांकां सगल्यांक दुनिया तुजो पेकोवणेचो हात लाय हो जेजू आमकां सदांच आदार दिता तो दुलोप शांत ल्हानवीक काळजाचो
तू लोक जेसू मोगाळुदा कितलो मोगाळी सांगसो आमचे सोशीलीस रावता आमकां सांबाळून चलयता ताची बोगोरेर कोणा सोबून प्रीती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो ताची बोगोरेर कोणा सोबून प्रीती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो सगळी आमची मागणी दुनिया तूं मानून घे आमकां तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता खालतीकायेन शांततायेन तुजी चतुरताय आमचे भितर येवची पासत दिमी घालून हात उक्ते करून तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाला सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजो आशिर्वाद मागतल्यांक दुनिया ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद दी तांकां राख तांकां सांबाळ तांकां तुज्या आत्म्यान भर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार खाकुताची केदिवोर्ती कोणसाणीचो दर्यो तो वेची कोत्म्याक चिटकून दवरता आपल्या रोगतान न्हाणयता बापाक दिता तांकां पोपून दूर बेनेसनान न्हिदयता आपले रोगमास तांकां खावून तांची लागीं एक जाता मोगाळिश्टा जेजू सोम्या सांसोणतावन मोगोर तोल्या मागता सायबा तुजो उपकार तुका करता नमस्कार तूं आमचो सासना सासना जिणी जातोच काबारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप रूप बागी
स्वर्गारू शांती आसूं दी तुमचे मोजगोती सगळ्याक परसूं दी आमचे उदेशी शांती आसूं दी आमचे मोजगोती सगळ्यांक परसूं दी आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी सगळ्यांक पावूं दी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी सगळ्यांक पावूं दी शांती देवाची शांती आसूं दी आमचे मोजगोती सगळ्यांक परसूं दी आमचे उदेशी शांती आसूं दी आमचे मोजगोती सगळ्यांक परसूं दी आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी सगळ्यांक पावूं दी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी सगळ्यांक पावूं दी शांती देवाची